ओंकारहत यान फाटले फावट केल्ल्या लुकसाणाची भरपाई अजून मेळूंक ना। दर 4-4 म्हयन्यांनी अशी लुकसाण जावपाक लागली जाल्यार कशें जातले काय म्हणून शेतकार विचारतात। प्रशासनान ताचो बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी। ओमकार काल राती येयला कळना केन्ना राती कितल्यांक येयला तो उगव्याच्यान ते शशिकांत महाराज तेचे ते लॉस केले तेचे कवा ते माड कितें उडयले आनी सकयल हातल्यान हांगा येयला क्रॉस करून आनी हांगा दर्शन घेवन तेंचे भाट आसा थंयच्यान भाटात येयलो स्टार्ट केले थंयच्यानच केळी उडोवपाक स्टार्ट केले। म्हाका दिसता अरावंड 20-25 तरी केळी तेचे उडयले परतून खोपळी उडयले 1-2-3 आनी हे आतां लागतले जाले 2 वर्सां हे वर्सा लागतले जाले 2 कवाते अशे 2 कवाते व्हडले उडयले। हे येता तो लुकसाण करून वयता आनी बेनिफीट कितेंच ना आनी हो परतून येत आसा हेची सरकारान कितें ते दखल घेवची काय आमकां अशेंच शेतकऱ्यांनी अशेंच मरचे मेहनत घेवची आनी तेंची लॉस जावचे तांकां लॉस जायना ते एसीत बसान ते स्टेटमेंट दितात ऑफिसर आहात ते हांगा येवन धमकी दितात तेंचे फक्त धमकी आमी एक बारीक मनशांनी आयकून घेवचे तेंचे आतां येवन फिल्डार येवन तेंच्यांनी पळोवचें न्ही कितें लुकसाण जाता ते 4-4 म्हयने जर अशें आमकां लॉस जायत जालें आमी आतां हें मेहनत घेवन हे कवते आतां 4-5 वर्सां लागली आमकां मेहनत घेवपाक आनी रेडी जावपाक आणखी 2 वर्सांनी आमकां उत्पन्न दिवपाक स्टार्ट जातलो लागलो न्हू आतां आमकां लॉस जाता ते आमकां बेनिफीट कांयच मेळना। सरकार एके वाटेन सांगता उत्पन्न करा ह्या करा ता करा आमी हय पोटाक गाड मारून उत्पन्न केल्लें आसा हे आयज 4-4 5-5 वर्साचे कवाते हे आयज हे आनी हे परत एक सांगता टोटली फेल पेडणे तालुक्यातले निष्क्रिय हे सगळी यंत्रणा ही प्रतिनिधी सकट फाल्यां संरक्षण मंत्री येता त्याच्या संरक्षणा खातीर वन ऑफ द टॉप सेक्युरिटी झेड सेक्युरिटी तेका आयज आनी आमचं संरक्षण कोण करतलो ह्या हत्ती पासून भात शेतीचा नुकसान त्याच प्रमाणे आम्ही तुमकां न्यूज सांगत असू तुम्ही न्यूज करीत आहात सरकार त्याच्या हत्तीकय सवय जाल्लेली आसा। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही तुमकां आमचा नुकसान केल्यानंतर आम्ही तुमच्याकडे प्रसार माध्यमात बोलतो त्याच्यानंतर तुम्ही ती बातमी हायलाइट करतात आणि काय त्याचा उपयोग होईना सरकार ऐकता ही आता एक मजा झालेली असा खेळ झालेलो खेळ। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमणी।